नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जुवारी नगरांतल्या सोसायटीत चलिल्ल्या बेकायदेशीर कॉल सेंटराचो पर्दाफाश. सायबर क्रायमान मास्टरमाइंड मयांक कौशिक सयत 24 जाणांक केली अटक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवालाची भेट. मुरगांव बंदर तशेंच इतिहासीक व्हायसरीगल पॅलेसाच्या हस्तांतरणाविशीं केली चर्चा. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाकडवेल्यान घालो बोवाळ. 27 तारखेक सकाळी 11 मेरेन संसदेचे कामकाज केलां स्थगीत. कुमारजुवेच्या रोहन हरमलकाराक हंड्रून पुलिसांनी केली अटक. प्रॉपर्टी वेल्यान जाल्ले कास्की सावांतल्यान परप्रांतीय कामगाराक रोहनान केली मारबडय आनी दिली जिवेशी मारपाची धमकी. रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळीत व्हरतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक येतात अडचणी. हेडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपा खातीर पुलीस खात्यान दिला आश्वासन. मंत्री निलकंठ हळर्णकाराची माहिती. अदमान दर्यांतल्यान सुमार 5 टन ड्रग्ज जप्त. नुस्तेमारी बोटीत ड्रग्ज सापडले. कोस्ट गार्डाची आतामेरेनची सगळ्यात मोठी कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय बंदर आणि जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवालाची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुरगांव बंदर तशेंच इतिहासीक व्हायसरीगल पॅलेसाच्या हस्तांतरणाविशीं सोनोवालाकडेन चर्चा केली. या पॅलेसाच्या पुरातत्व खात्याकडेन हस्तांतरण जालें जाल्यार ही वास्तू सांबाळून दवरपाक मजत जातली खंय. तशेंच मुख्यमंत्री सावंतान लालकृष्ण अडवाणीची भेट घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेजचो युनियन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन वचून भेट घेतली. आनीक तांकां जेन्ना ते मेळ्ळे तेन्ना ते मिटिंगेक अशें डिस्कशन जालें की गोंय राज्यान जो पोर्ट आसा म्हणजे मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT हो जो पोर्ट आसा ते पोर्टाच्या क्षेत्रान एक पॅलेस आसा व्हायसरीगल पॅलेस म्हणून आसा. आनीक हो जो पॅलेस आसा तो MPTच्या क्षेत्रान पडलेले कारणान थंय गोंय राज्य सरकार म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तेजे सारके तेजे कुयदाद घेवंक शकना. म्हणून मुख्यमंत्र्यान युनियन मिनिस्टरा कडेन मागलां की हो जो पॅलेस आसा तो पॅलेस गोंय सरकाराच्या ताब्यान दिवचो. म्हणजे जो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेजे ताब्यान दिवचो जेणे करून तेजे रिनोवेशन आसा किंवा तेजे रिस्टोरेशन आसा ते वेवस्थीत फुडाराक करूंक मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्याची युनियन मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरीश गांवकर. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो. याच बोवाळात आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी अदानी आणि वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावेल्यान बोवाळ घालो. याच बोवाळात आयच्या दिसाचे कामकाज रद्द करचे पडले. अधिवेशनात अमेरिकेन अदानींचेर केल्ल्या लाच प्रकरणा संदर्भातले आरोप ते मणिपुरात जाल्लो हिंसाचार अशा प्रश्नांचेर चर्चा जावपाची आसा. विरोधक ह्या सगळ्या विशयांचेर सत्ताधारी पक्षाक धारेर धरतलो हाची खात्री आसा. सोमाराक 11 वरांचेर सुरवात जाल्ले अधिवेशन विरोधकांच्या बोवाळाक लागून एका वरानूच स्थगीत केले. नोव्हेंबर 26 हो दीस संविधान दीस म्हणून पाळटात. ताका लागून ह्या दिसाक कामकाज जावचें ना. तेन्ना शियाळ्या अधिवेशनाचे कामकाज 27 तारखेक सुरू जातले अशें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेत वतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक अडचणी येतात. गोशाळेत वतना ह्या गोरवांक दुखापत जाता अशें कांय NGO आनी लोकांचे म्हणणे आसा. देखून हेडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपाक मजत करतले अशें आश्वासन पुलीस खात्यान दिलां अशी माहिती मंत्री निलकंठ हळर्णकारान दिली. गोंयची सगळ्यो गोशाळा आनी नॉर्थ एंड साउथ SPची मिटींग आसलेली. ती SPच्या जाग्यार DYSP दोनूय नॉर्थ एंड साउथ येवंक जाय. मेन इश्यू तो स्टे कॅटरचो आसलो ज्यो सतत रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कूटरवाल्यांक मोटरसायकलवाल्यांक किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडंट जावन कोण तरी हें जाताले. ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेन आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत
रीप करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गांवांत आसलो. काही गोरवावाले जावं काही लोक असे समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्यात व्हरतात आनी कशें, पूण हे चुकीचो समज आसता. कारण आमी शिकेरीची गोशाळा पळयता ते थोडे म्हणून थंय 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता. आनी हो मोठो हडर जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आपयलें. आज तेंचे चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता. उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार फूल सपोर्ट करपाक ते तयार जाले. की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा, जेणे करून रातचे गोरवां चड आसताले. आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना, वायट परिणाम जावंक जायना. आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडेंट माध्यमांतली रस्त्यार येता ही बंद जाल्ले. तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडली जेंच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून. ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे, मोर देन 5. शेतकऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता, जर सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरल्यार तेणें रस्त्यार येवंक दिवच्यो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें. तरी आसतना हे 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येतात. आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिसेचे प्रोटेक्शना अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें, एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळेक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप, तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करता. भारतीय कोस्ट गार्डान अंदमान दर्यांतल्यान सुमार 5 टन ड्रग्ज जप्त केले. एका नुस्तेमारी बोटीत हे ड्रग्ज सापडले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ड्रग्जाचो प्रकार आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांतली ताची किंमत हे विशीं कसलीच म्हायती मेळूना. 10 दिसां पयलीं कोस्ट गार्ड आनी गुजरात एटीएसान केल्ले कारवायेत 700 किलो ड्रग्ज जप्त केल्ले. कलंगूटच्या एका विलान जाल्ले चोरी प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन दुबावी DM संतोष या कर्नाटकाच्या मनशाक अटक केली. विलांतल्यान चोरयेक गेल्लो म्हागरो लॅपटॉप, घडयाळ आनी हेर वस्तू धरून सुमार 3 लाखांचो मुद्देमालूय जप्त केला. कामुली ग्रामसभा सोंपले उपरांत उपसरपंच संगीता पेडणेकर आणि न्यूबर्ट फर्नांडिसांमदी वादावादी जाली. या वादावादीन ताणे संगीताक मारबडी केली. उपरांत या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन न्यूबर्ट फर्नांडिसाक अटक केली. पळयात पुराय बातमी. कालचे कशें आसलेले, काल आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभा एक्झॅक्ट 10:30 स्टार्ट जाली आनी कालच्या ग्रामसभेक आमचे जे पॉयंट्स आसलेले जे आमी बरे भाशेन ते हाताळे केले. आनी एक मनीस आसा, एक न्यूबर्ट फर्नांडीस म्हणून, तो मनीस ईच एंड एवरी ग्रामसभेक कितें तरी तेचे किरकीर चालू असतात आनी तेका कितें तरी टेम्परिंग तेका चालूच करूंक जाय, किल्लोस करूंकूच जाय. सो तो मनीस काल थंय आसलेलो, तेका काल किल्लोस करपाक जाय आसलेलो, पूण कशें सांग आमी तेंकां इग्नोर केले. कित्याक आमकां आमची ग्रामसभा बरे भाशेन हाताळूंक जाय आसलेली. जे काल कितें पॉयंट्स आयलेले तेंकां आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आसलेले आनी बरे भाशेन आमी ते सोंपोवंक सोदताले. सो आमी तशेच पद्दतीन तेणी जे काल कितें करतालो सो तेका आमी इग्नोर केले आनी आमची ग्रामसभा बरे भाशेन आमी सोंपयली आनी आमी गेली, भायर गेली. भायर गेल्या उपरांत आमचे बाकीचे मेंबर आसलेले ते सगळे आमचे ऑफिसान गेले आनी हांव जस्ट कॉरिडॉरान आसलेले थंयसर. कॉरिडॉरान आसतना हो मनीस म्हाका बुरशे कमेंट पास करपाक लागलो. जसो तो पयलीं पंचायत हॉलान सुद्दां तेचो कमेंट जे आय टू आय कॉन्टॅक्ट करून
त्याचे ते चालूच असलेले. सो आमकां नाका असलेले आमची ग्रामसभा परते हांगसर झगडी जाल्लेली. सो ते खातीर ते आमी इग्नोर केले. पूण तरी पूण ह्या मनशाचे भायर हे परते चालूच असलेले. कॉमेंट करप बुरशे कॉमेंट करता बुरशे कितें उलयता म्हणून हांव फुडें सरलें. बाबा तूं एवरी टायम म्हाका कित्याक हारेस करता हेच्या बद्दल. तुमी चोरा, तुम्ही लज नसलेली बायल, तुका चपलांचो हार घालूंक जाय अशें म्हणून अशी उतरां घालून तो म्हाका असोल्ट करताले एवरी टायम. सो म्हटलें तूं एवरी टायम म्हाका असोल्ट करूं शकना. म्हटलें तूं कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून. सो ह्या आर्ग्युमेंटाक हांव तेचे फुडें गेलें तो आपल्याक विचारता म्हणून. सो विचारता तो म्हाका आनीक बुरशे कितें तरी उलोवंक लागलो. उलयता म्हणून उलयता तो आपल्याक हात घातलो. सो हांव म्हाज्या डिफेन्साक हात घातलो. तो हात उखलता म्हणून डिफेन्साक हात घातलो तेणें म्हाजेर थापड मारलें. म्हाजेर थापड मारले म्हणून बाकी थंयसर ग्रामसभा सोंपोवन जे बाकीचे थोडे लोक असलेले, थोडे गेल्लेले थोडे आशिल्ले, ते फुडें सरले. म्हाका सांगा एक बायले मनशेचे तुमी जर डायरेक्ट हात उखलता जाल्यार खंयचोय मनीस फुडें सरतलोच न्ही. कोण म्हाजो दुश्मन सुद्दां आसलेलो फुडें सरतलो आसलो म्हाका सेव्ह करपाक. तसो ते फुडें सरले एका हात घालपाक. बाबा तुमी बायले मनशाचे डायरेक्ट अटॅक करता म्हणून. हो जो मनीस आसा ईच एंड एवरी टायम हांव बायल मनीस म्हणून म्हाका अटॅक करता म्हाजेर म्हाका असॉल्ट करता. तुजें कितें प्रॉब्लेम आसा तूं बाबा एक्टिविस्ट न्हू, एक्टिविस्टाचें काम कर. तुम्ही तुमचे काम बरे भशेन करा, आमकां कितें प्रॉब्लेम ना. पूण दुसऱ्यांक तुम्ही पर्सनली असॉल्ट करप हे एक्टिविस्टाचें काम न्हू. पर्सनली बायलांचेर हात उखलप, तेका असॉल्ट करप हो एक कितपत तेंचें चालू आसा आनी कितले ते आमी सहन करपाचे ईच एंड एवरी टायम. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, केंद्रीय ट्रेड युनियन्स आणि संयुक्त किसान मोर्चा हांचे सयत 26 नोव्हेंबराक पणजे आझाद मैदानाचेर जावपी देशव्यापी निशेधात वांटेकार जातले. ह्या निशेधात 4 नव्यो कामगार संहिता रद्द करच्यो तशेंच शेतकारांक उपयुक्त आशिल्ल्या धोरणांची मागणी करतले अशी माहिती अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी दिली. आम्ही फाल्यां 26 तारखेर आख्या देशाच्या कामगार आणि शेतकारां बरोबर आम्ही तांकां सपोर्ट आणि आमचो तेंको म्हणून फाल्यां ऑल इंडिया एजिटेशना बरोबर आमचो आझाद मैदानाचेर आमचे कामगार फाल्यां उपस्थित आसतली. तांची कांय सार्वजनीक आनी देशभर चळवळ चल्ला कामगार वर्गाची आनी त्याच बरोबर शेतकारांची. तुम्ही जाणात कोविड जेन्ना ही पिडा पॅन्डमिक आख्या देशभर पसरताली तेन्ना बीजेपी सरकारान NDA सरकारान एक कायदो केलो. एक न्ही 3 कायदे केले शेतकारां विरुद्ध आनी ताका लागून इन 2019 शेतकार दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर येवन 13 म्हयने आपली चळवळ चलयली आनी त्या शेतकारांच्या चळवळींतल्यान खूबशे शेतकार मेले. तरी आसतना सरकाराक कसलीच तांच्या बद्दल करुणा किंवा कंपॅशन येवंक ना. शेवटाक 13 म्हयने चळवळ जातकूच जेन्ना इलेक्शनां लागीं पावता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताणें शेतकारांक आपयले आनी सांगले ते 3 काळे कायदे शेतकारां विरोध केल्यात ते आपूण फाटीं घेता. लाटंबारसे कासरपाल पंचायत वाठारांत विकसीत केल्ले प्लॉट बेकायदेशीर आसात असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. ह्या प्लॉटांक लागून फुडाराक आमकां गंभीर परिणाम भोगचे पडटले असो लोकांचो दावो आसा. ह्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या 10 तारखेक जाल्ली लाटंबारसे कासरपाल पंचायतीची ग्रामसभाय तापिल्ली. हांव आतां कितें उलयतां, आमी दिसता ग्रामसभेक गेले थंयसर आमकां तोंडी हेणें सांगलें सरपंचान आपूण कोणाक हें दिवंक ना, एनओसी दिवंक ना. आनी आतां थंयसर हे लायटीचे खांबे कितें रस्ते केल्ले आहात ते कोणाक TCPन हें करून केले मिलाप जावन अशें म्हणून आमी तांकां हें करून विचारलें तर ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना कितें. आनी ते हें करून आमी तुमकां कळयता कितें तर अशें हें करून थंय आमकां ते प्लॉट नाका जावपाचें ना. प्लॉटांक आमी हें करून थंय हें करचें ना. थंय कोणे तरी एग्रिकल कर आनी कितें कर, झाडां लाया जावं कितें हें करात ते हेका आमी ओके आहा. ही डोंगराची वयली एरिया वयर कॅनल आहा, कॅनलाच्यान उदी घेवन आमी शेतां हें करताले पयले सगळीं हांगासून हें करून. म्हाका आतां 69 वर्सां, पण आमी तेन्ना पयलीं आमचे जाणटे हेच्या पयलीं बापूय आमचो आसलो ते हांगा सगळें शेत करताले. तेकाच लागून आमी पंचायतीक पयर आमी ग्रामसभेन उलयल्ले आहा, सगळें बरोवन दिल्लें आहा. आमकां
फाल्यां सकाळी घरां जातलीं. घरां प्रत्येक जाण बांदतलो 130-40 घरां जातलीं आनी त्याच्या नंतर ते संडास बांदतले. संडास बांदल्या नंतर ते गटार हें करतात. निमाणे आमच्या सकयल गांव आहा, ह्या डोंगराच्या सकयल गांव आहा आनी त्या गांवांक हें सगळी घाण गांवांक वयतली. म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडटा, आमकां ती हांगा घरां नाका त्या हेची. आता इथे लाईटीचे खांबे घातले, कोणी विकती घेतली आमकां काय खबर ना. पंचायतीन आम्ही गेलो, त्यांनी झाला सरपंच आपल्याला खबर ना, मला पंचाने सांगला आपल्याला खबर ना म्हणून. त्यांनी झाला आम्ही होतो त्यांना काय दिवंक ना, नव्हती मी काय दिवंक ना म्हणून. आमकां ते शेतकरी जाय, आम्ही एग्रीकल्चरची जागा आहे शेताची. आम्ही 70-80 वर्सां जाली आमच्या मागाकडे असली पळय ती. मग हे धनगर असले तिथे गोटो जळ्यापर्यंत ते गेले. वय करून कोण ना म्हणून ती जागा बंद पडली. हे आता त्यांच्यानी बंद करपाक आमकां त्यांचा तरी घरा बिरा नाका असं जाल्ली. मडगांव संसोडा कोयर प्रकल्पात उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसा. ह्या प्रकरणाविशीं मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराक विचारलें जाल्यार उजो कसो लागलो हाची कांयच म्हायती ना. सीसीटीव्ही कॅमेरात लेगीत ह्या घडणुकेविशीं कांयच कॅप्चर लेगीत जावना अशें शिरोडकाराचें म्हणणें. जाल्यार संसोड्याचो प्रस्न सुटावो करपाक मडगांव नगरपालिका अपयशी थारल्या अशें शॅडो कावन्सिलाचो सावियो कोतिनो सांगता. संसोडो कोयर प्रकल्पात उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसा. आयतारा परतून एक फावट नव्या शेडीत आशिल्ल्या कोयराक उजो लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. मात कोयराक उजो कसो लागलो हाची जाप कोणाच कडेन ना. कोणे तरी मुद्दाम ह्या कोयराक उजो घातला आसूये असो दावो मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केला. सीसीटीव्ही कॅमेरान लेगीत कांयच कैद जावंक ना. देखून आनीकूय सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले, तशेंच सुरक्षा रक्षक दवरितले अशें शिरोडकारान सांगले. मजगती संसोडो कोयर प्रकल्पाचो प्रश्न सुटावो करपाक मडगांव नगरपालिका अपयशी थारला अशें शॅडो कावन्सिलाचे सावियो कोतिनोचे म्हणणें. ताजेर काय म्हणटा हांव तेंच पळोवपाक लागलो आनी हांव तें परतें कित्याक फाटले सायडीचो इल्लोसो रोड कॉन्क्रिटींग म्हणल्यार फाटले सायडीचो ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडर जाता. फाटले सायडीची शेडीची फाटले सायडीक माती शेजारचा रोड आसा. सो फाल्यां एमर्जन्सीक जाल्यार JCB आमी त्या सायडीन म्हणून तोय रोड तांकां आमी कर म्हणला. CCTV चॅक केलं जालें म्हणटाचेर पळयात. आतां आनीकय आमी कालिंगीक चला आनी थोड्यांनी CCTV प्रपोज केले. कारण सकयल एंट्रीचेर एंट्री येता आमी रूम बांदलो न्ही, ऑलरेडी टेंडर काडलो. सकयल एंट्री सेक्रेटरीचो रूम बांदतात, थंय एंट्रीचेर बसता. एंट्री पयलीं वयर येवपाचो पयलीं पॉयंट सारके करता आमकां परफेक्शन. रिटेनिंग वॉली आमची ऑलमोस्ट जाय तरी सगळें. आतां तुका कोणी येता तो रिटेनिंग म्हणजे ग्रावंड लेवलाचेर 1.5 मिटर वयर जालें. रिटेनिंग RCC रिटेनिंग वतलें हेजे मुखार वयर येवपाकूय कोणाक चान्स आसपाना. संसोडो सामकी इतले हें जाल्लें आहा, एक भांगरा तांणी दिवपी कोंबडी जाल्ली आहा की थंय एक्चुअल प्रॅक्टिकली वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा जायत ना. फक्त वेस्ट मिसमॅनेजमेंट. पयसाचो कोट जाताच, धूप जाता सारको. क्रोर्स ऑफ रुपीज पयशे मोडटात ऑन वेस्ट मॅनेजमेंट, पूण ताजो रिजल्ट कांयच मेळना. आतां जेन्ना वेट वेस्ट एंटायर वेट वेस्ट काकोरा वयता, एडिशनल कॉस्ट ट्रान्सपोर्टेशन, मागीर फाल्यां त्या ट्रिटमेंटाचे पयशे येतले. आनी ड्राय वेस्टाचो मेजॉरिटी कंपोनंट आहा तो नेसाय वयता हांगा क्लिंटन वाज ट्रान्सप्लांट. सो इल्लोसो क्वॉन्टिटी आहा तो सुद्दां तुमी हें करना, बेलिंग जायना तुमकां. हांव आयकत ते भाशेन की बेलिंग स्ट्रिप्स ना खंय, तेका लागून ते बेलिंग जायनाशिल्ले आनी ते सिमेंट फॅक्टरी वचपाक पावना आनी तेका लागून दाड हें जालो. आतां दुसरें म्हळ्यार उज लागलो कसो. पयलीं आमी आयकताले मिथेन गॅस जाता आनी उज जाता म्हणून. आतां ड्राय वेस्टांतल्यान कितें कशें येयलें, उज जालो कसो, हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय सांगपा म्हळ्यार. काल सकाळी फुडें आयतार 4 सुमार संसोड्यार जी शेड आसा त्या शेडीक गार्बेज आशिल्ली आनी ताका उजो लागलो. तेन्ना आमी हाजे बद्दल कावन्सिलर चेअरपर्सनाक विचारलें. ताणें सांगलें की हांगा ह्या दिसांनी ड्राय वेस्ट जी येता ती खूब वाडली आनी ताका लागून ती डंप जाता. हरशीं आमी जी तांची मडगांव म्युनिसिपालिटीची ड्राय वेस्ट आसा ती एक तर काकोडा व्हरतात जावं नेसाय एक प्रायवेट फर्म आसा तांकां दितात डिस्पोज करपाक, आनी थोडी जी प्लास्टीक उरता ती बेलिंग करतात. काल जेन्ना उजो लागलो तेन्ना फायर ब्रिगेडीन थंय वचून सगळो उजो पालयलो आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे CCTV जी बसयल्ली आसा थंय कोण येवन लायता जावं कोणें कित्याक लागून हें घडलें हें दिसपाक शकलें ना. तांचें म्हणणें आसा की आमकां दुबाव आसा की हो उजो लायलो. आतां हे उजो लागतकीर एक प्रकरण मुखार येता, तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचें जें वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तें फेल जाल्लें आसा. हें पयलीं फेल जाल्लें आनी आतांय फेल जाल्लें आसा. जरी ते म्हणटात की आमी काकोडा धाडटात जावं नेसाय धाडटात, तरी आसतना शेडीक भितर गार्बेज डंप जाता. ताजे नंतरची दुसरी गजाल ती म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो गार्डन वेस्ट आसा. हे गार्डन वेस्ट ट्रीट करपाक मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कांय ना आनी अजून पर्यंत तांणी कांयच उपाय योजना घेतिल्ली नात. एक एक्झाम्पल सेट जालें की म्युनिसिपालिटी हांगा उडयता आमी उडोवया,
सो हाजे वयल्यान टोटल कळटा की मडगांव म्युनिसिपालिटीची जी गार्बेज सिस्टम आसा ती टोटल कॉलेप्स जाल्ली आसा. तांकां हायकोर्टान एक्चुली सांगिल्लें की संसड्यार मॉनिटरींग करात, संसड्यार भायर पालोवपाक उजो पालोवपाक जे मशिनरी लागता मेकॅनिझम लागता ते सेट करात. पूण कालच्या उज्यान हें सगळें टोटल एक्सपोज जाल्लें आसा. म्हणटकीर तेजे खातीर मडगांवचें नांव गौरवपूर्ण आसा. ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावा प्रमाण रुमडामळ पंचायतीन रस्त्या कुशीक बसपी व्यावसायिकांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. रस्त्या कुशीक टेबलां मांडून बसपी व्यावसायिकांक लागून येरादारेक आडखळ निर्माण जाताली. ताकाच लागून तांचेर कारवाय केल्या. आयज आमकां एनकरेज म्हणजे रोड गटर टू गटर कितें रस्त्यार आशिल्ले ते ड्रायव्ह घेतलेलो आमचे. काल ग्रामसभा जाल्ली, ग्रामसभा विशय मातूच थापलेलो आनी ते प्रमाणे ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून खुबशे आमचे कडेन कंप्लेनी येयत आशिल्ल्यो. ते प्रमाणे आमी एक्ट केलें. आमी सगळ्यांक नोटीसी सर्व केल्ल्यो आनी तांकां टायम दिल्लो. ते प्रमाणे लोकांनी ते टायमा प्रमाणे कांय करूं नाशिल्लें. तरी पूण काल ग्रामसभा मातशी बोड जाल्यार आमी नेक्स्ट डे आमी आयज स्ट्रिक्टली ड्रायव्ह घेतला. ड्रायव्ह घेतले आनी काल मेसेज पावयली. ते प्रमाणे लोकांनी सगळे जे रस्ते जे आशिल्ले चडांत चड लोकांनी ते क्लियर केलां. अशेंच लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी ट्रॅफीक म्हणटा ते स्मूथ फ्लो अशें दवरपाचें आनी पंचायती तांकां कॉर्पोरेट करतली. कित्याक पूण कंजेस्टेड करून ना. पंचायत आमच्या लोकां वांगडा आहा पूण ट्रॅफीक बी हें म्हणटा हें सांबाळून तेंचो धंदो करपाचो सगळें सांबाळून धंदो करता. मॅक्झिमम मेन रोड आसा तेजेर सगळ्यांनी सेटबॅक एरिया प्लस पार्किंग एरियांक प्लस शोल्डर ऑफ गटर सुद्दां इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. आनी 1 मंथ बिफोर आमी इन्स्पेक्शन करून लोकांक सगळ्यांक वॉर्न केल्लें, इवन नोटीस साव केल्ल्यो. पूण टील डेट लोकांनी हो क्लियर केले ना कारणान काल ग्रामसभेपर हो इशू डिस्कस जालो आनी त्या खातीर आमी व्हेरी नेक्स्ट डे आयज आमी हो ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. आनी लोकां कडेन मागता की हो पब्लीक प्लेस आसल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, जेणे करून ही एकटी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सगळ्या पब्लिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा विलेज नीट आनी क्लीन आनी ट्रॅफीक कंजेशन जो इशू आसा तो मेंटेन करपाक लागून. पिळगांवच्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून आमकां बऱ्याच अडचणींक तोंड दिवचें पडटा अशी खंत दिवचलच्या ट्रक धनी संघटनेन उक्तायल्या. मायनिंग वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापन शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानय ह्या प्रस्नात जातीन लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनी संघटनेन केल्या. पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून मिनाची येरादारी करपी ट्रक सध्याक धुल्ल खातात. कांय ट्रक धन्यांनी तर आपले ट्रक मायनीचेर उबे करून दवरल्यात. फाटल्या बुधवारच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ल्यान ट्रक धनी सामके अडचणीत आयल्या. शेतकारांचे प्रस्न सुटावे करून मायनिंग वेवसाय जाग्यार घालचो अशी ट्रक धन्यांची मागणी आसा. 12 वर्सां जाली आमी ह्या मायनिंगाच्या हितूनसून त्रासान आसा. कित्याक टोटल जर कितें जालो जाल्यार शेतकार जावं आमकां कोणूय जावं ते जे येता आनी ट्रान्सपोर्ट आडयता. कंपनीक हेजो ठोकर काय बसना. कित्याक कंपनीचे जो एम्प्लॉई आसा जावं आनी कोण तांकां पेमेंट मेळटा. पूण हितून सगळो मरणाकाळ जाता तो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे ट्रान्सपोर्टरांचो जाता, ट्रकवाल्यांचो जाता. जेणे करून आमी जर तशें म्हणटा आमी रोड टॅक्स भरता, इन्शुरन्स भरता आनी कितें गव्हर्मेंटाची जितक्यो फीज आहा आमी ती फारीक केल्ल्यो वयता आनी आमकां फक्त आडोवपाक फक्त आमीच एक बळीचे पात्र जाल्ले आसात ट्रान्सपोर्टाक म्हणजे ट्रान्सपोर्टर. त्या खातीर हांव हितून सरकाराकूय सांगता आनी मायनिंग डिपार्टमेंट जे वेदांता मायनिंग आसा ते ऑफिसरांक तेंच्या जे मॅनेजमेंटांक सांगता की जाता तितको प्रश्न जे इफेक्टेड बेल्डांचे जे प्रश्न आहा ते प्रश्न सॉर्ट आउट करचे आनी जेणे करून ही मायनिंग आसा ती बरे भशेन चलची. आंदोलनाच्या फाटभुंयेर वेदांताच्या वेवस्थापनाकडेन चर्चा करतले. उपरांत ट्रक धन्यांची बसका घेवन फुडलो निर्णय घेतले अशें दिवचलच्या ट्रक धनी संघटनेचो सचिव सुभाष किनळकर हांणी सांगले. हायकोर्टानसून जेन्ना आमच्यो मायनी जेन्ना बंद जाल्ल्यो म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट शेतकऱ्यांच्या विशयाची मागीर ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां थंयसरसून परमिशन मेळ्ळें आनी पावसानसून आमी ज्यो चालू केल्ल्यो आनी खंयच्या ग्रावंडाचेर आमी पावसान चलोवंक सोदिनासल्यो त्यो पावसान आमी चालू केल्यो हेज्या खातीरच की फुडें जो सिजन येतलो मायनिंगाचो तो सिजन आमचो सुरळीत वयचो म्हणून आमी पावसान चालू केल्लो. पूण तितून आमकां खूब लॉस जालो. पूण पावसान फाल्यां कोण आडयतलो कोण आडोवचो ना हो आमी पयलींच प्रश्न घातलेलो कंपनी कडेन. आनी तुमी तो शेतकाऱ्यांचो जावं आनीक कोणाचो आतां पिळगांवचो शेतकाराचो विशय ना, बिचोले कोंबडीदारचो आहा, मयां शेतकाऱ्यांचो आसा, मुळगांव आसा, लांबोकार आसा, जे कोण ते मायनिंग बेल्डाच्या हितून जे शेतकार आसा त्यांचो विशय सॉर्ट आउट करचो. पूण आजून पर्यंत म्हाका दिसता कंपनी खंयच्या हेजेर पावल्ले आहा डिसिजनाचेर ते आमी नको, आमकां काम जाय. त्या खातीर काल आमची गेट मिटींग जाली आनी ते गेट मिटिंगेक
आम्ही असे ठरवले की आमची जोपर्यंत कंपनीकडे मॅनेजमेंटाकडे मिटिंग जायना तोपर्यंत आम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करचे ना. म्हणून आम्ही काल जो आमचो संतोष मांद्रेकर हा जो हेड ऑफ क्लस्टर नॉर्थ गोवाचो आहा ताका आमी कॉल केलो, हांवें केलो आनी सतीश गांवकर आमचो प्रेसिडेंट आहा तो उलयलो आनी आमकां तेजे कडेन जाता तितके बेगीन आमकां मिटींग मागल्या. मिटींग मागतकूच जो कितें विशय आहा सगळ्या पात्रांवांकूय आमी कॉल आउट केल्ल्या की धबधब्यार गॅदर जावचे आनी थंय मिटींग जातकूच मागीर फुडली एक्शन जी आसा आमी ते डिसिजन आहा ते घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.